कोणाच्यो म्हशी आणि कोण काडटा उठावशी अशी गत सध्या सांखळे आमोणेच्या भंडारवाड्यावेल्या शेतकारांची जाल्या। हे शेतकार वर्साक 2 वेळा पीक घेतात। पावसात भात लायतात जाल्यार गिमांत अळसाण्याचे पीक घेतात। आजकाल शेतां करपाक परवडना, तरी लेगीत जाणटेल्यांनी राखून दवरिल्ली शेतां आमी करतात। मात पीक तोंडामुखार येता तेन्ना शेजारच्या गांवांतल्यो म्हशी पिकावळींचे नासधूस करतात। शेतां करची तरी कशी असो प्रश्न सध्या शेतकारांनी उक्तायला। शेतांक सेजा कंपनीन तार आनी जाळी मारून कुंपण घालून दिल्ले, मात ती जाळी लेगीत म्हशी शिंगान उखलतात आनी मोडून शेतात प्रवेश करतात, अशें शेतकारांचे म्हणणे। ही जी शेती आसा ती आमची पारंपारीक जाणट्यांनी पूर्वीपार केल्ली, ती आमी आतां तशीच जोपासता आनी ती इतके जोपासता आसतना हरशी खर्चाक परवडना, पुणून आमी तरी ती शेजा वेदांताच्या सहकार्यान ते सगळे जाणटे जा भुरगे सुद्दां शिकता, कोण कामां त्यो तो करता। पुणून ही पाळीव जनावरां जी आसा म्हशी त्यो आतां एक आमकां लागले 5-6 वर्सां जाली त्रास करीत आसा। आमी हांगा 2 पिकां घेता, एक म्हणजे अळसाणा, तो विदाउट केमिकल और प्युअर ऑर्गेनीक, आनी दुसरें म्हणजे पेडी पावसान लायता ते भात आनी सगळो तरवो लायता आमी। इतकी लोक मेहनत करून ती लोकांक तेजें फळ कोणाक गावना। अळसाणो लायलो, बरी क्वॉलिटी हाडून सगळी बी लायता आमी, आनी जसो फूल येवचेल्या टायमार तेन्ना ती म्हशी येवन 50-60-70 म्हशी येता, वांगडाक खाता, खंयच्यो म्हशी हाडितली। आमी सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली, पूण तेजेर कोणूच एक्शन घेयना। मदीं एकदां थोड्यो 1-2-3 येयल्ल्यो, पूण त्या उपरांत परत आमी लेटराकी थ्रू पंचायतीनूय सपोर्ट केल्लो, पुणून PI आनी ते एनिमल हॅजबंड्री डायरेक्टर तेंच्यांनी परत खंयच आमकां सपोर्ट केलो ना। ताका लागून ही आमची 60-70 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन जी अळसाण लायल्लो तो टोटल शेतकऱ्यांक लुकसाण जाली। ही शेती जी आहा वरील देवखडी ही आमच्या जाणट्यां कडेन जास्त अशी आहा, ही दिसता तितकी चडशी माड बीन सगळें आमचेच कडेन आसलें आनी आजून पर्यंत आमी बापाय फाटल्यान आतां आमी भुरगे करता, पूण सगळे फूल फॅमिली आहा टोटल आमी शेताचेर आहा। आमी सर्विसेक ना आजून पर्यंत आनी आमचे भुरगेय आजून ते सर्विसेक ना। तेन्ना सरकारान हेजेर ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या म्हशींक कशें तरी धरून व्हरोंक जाय, ते पद्दतीन धरून व्हरोन आमचे हे पोटाचें जाळ पळय पडलें आमकां ते सरकारान दूर करचें अशी आमची कळकळीची विनंती तेंचे कडेन आहा। तेन्ना ही देवखडी म्हणटा ती पयलीं पासुनूच ह्या गांवांत म्हणटा पळय ते बियाणें हांगासूनच सप्लाय जातालें की सबंद गांव बुडटालो, पूण ही केन्नाच बुडानासली। तेन्ना ही आमी आजून पर्यंत जाणट्या फाटल्यान रोयत आहा आनी ती आमकां रोवंक मेळची आनी सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आनी फुडें आमकां असो जो वेवसाय करूंक दिवचो। आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरिल्लीं शेतां आयज लेगीत कसयतात। घरात कोणूच नोकरे धंद्याक ना, फकत शेतां रोवन पोटां भरतात। मात ह्या म्हशीं खातीर फाटलीं 4 वर्सां जालीं लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा, पिकाचो एकूय दाणो मेळना। पावसा खातीर लुकसाण जाता ते वेगळे, पूण ह्या म्हशींक लागून 4 वर्सां लुकसाण सोंसता। देखून ह्या वर्सा शेतां करची तरी कशी असो प्रश्न उपरासला। संबंधीत प्रशासनान ह्या म्हशींच्या धनयांचेर कारवाय करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। रावताले घरा 15-15 दीस रावन आमी शेतां करताले, म्हणजे रोप घालताले आनी मागीर ते लावप आमी कॅमेऱ्याक हाडून, अशें आमचें चालू आसलें। आतां आमी रिटायर जाल्या म्हणटा आमकां आनी उदरनिर्वाह करपाक कांय ना न्हू, हेजेरूच आमचें पोट चलतालें। पूण हे 5 वर्सांक ह्या 4 वर्सांक कांयच गावना ते। पूण शेतां केन्ना पडींग बीन तशी केन्ना उरूंक ना, केन्नाच सांगूंक ना। पयलींच्यान पुर्वज बापाच्या टायमाक ते आजून पासून आमी ते करीत आहा। आनी कसलो तुमकां त्रास ना? आनी त्रास कोण हेचो गोरवाचोच म्हशीचो या, आनी त्रास कांय ना शेताक। मागीर ते पावस बी पडलो आनी ते बुडले ते नॅचरल म्हणटा ते व्हडलें कांय नासता म्हणटा ते आमकां वायट दिसना, पूण हें लागलेलें शेत ते म्हशींनी खावप येवन हांगासर म्हणजे ते आमकां लुकसाणूच। गेली 4 वर्सां तुमकां पीक म्हणटा ते मेळोंकूच ना? ना ना, पिकूय पावूंक ना, म्हणजे अळसाणो गावूंक ना आनी भातूय गावूंक ना आमकां। आतां भात लागलें जून जालें म्हणजे पिकलें की हेंच्यांनी थंय घालून घेवप रातचें। भातूय खाता? भातूय खाता, कांय दवरिना। तर शेजा गोवा कडेन आमी वयतकूच संदेशान थंय वतकूच तेणी सांगलें तुमकां कितें जाय तर फेन्सींग करून दिया म्हणून सांगलें। फेन्सींग करून आमकां दिलें आनी आमी बरें करून रोयलें, पूण पावसा कडेन काय आमचे कडेन कांय हें ना, तो मेघ करीत तें। पूण रोवन जातकूच बरें हाती तोंडा कडेन पावपाक आनी पावस येयलो। पावस येतकूच उदीक भरलें, 8 दीस उदीक कशेंच हालोवंक ना, तें कुसलें। तरी आसतना भायरसून रोप हाडून सगळी खटपट घेवन संदेश नायकान आमकां रोप इल्ली सगळ्यांक दिली आनी आमी ती लायली। तितून आमकां थोडेशे बिया पुरते आमकां थोड्यांक मेवलें आनी मागीर तेज्या उपरांत आमचो अळसाणो जाता।
अळसाणो आमी बरो करून तेणी आमकां खटपट घेवन पावर टेलर हाडून अर्दे हितून तें करून दिलें एग्रीकल्चरानसून अळसाणो दिलो आनी आमी रोयले रोयतकूच सादारण बरें जाली फुलां बिलां बरी येयली आनी शेंगो येवपाक आनी ह्यो म्हशीन सगळे खावन मोकळे केले सगळ्यांची तोंडां वांगडाच वांकडी जाली आतां कितें करुया फुडें रोवया काय आसूं हो प्रसंग जालो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.